केला. मस्त म्हळ्यार मस्त. तातूंत प्रधान एक आचार विचार दुसरो समाजाक आसता बरो. आचार विचार संप्रदाय वरोमचे तशी आमगेल देवान आमकां थोडे मटापणी अनुग्रह केला. आमी गौडसार ब्राह्मण म्हूण सांगतात, इतये समाज म्हूण सांगतात. इतये समाज एकू आचार आसून, एकू विचार आसून, एकू संप्रदाय आसून खंयचे चलतकी ताका समाज म्हणचे. आमकां जन्म आमचे न्हयची विंगड खंय सोदून वचूंक नाका. यो देव यो ते म्हूण यो गुरू. आमी जन्म आमचे आमकां इश्ट देव कुलदेव धर्मपीठ म्हूण आसा. हाजे निमित्त आमगेलो समाज खंय एकड वतात. एक 4 जाण मेळ्ळा रे आमी ती करता ती आमगेले एक समाज जे आमकां करता. आमगेले एक मेळचे तशें जे आमकां करता. हे आमगेले व्हड गूण. इथे आमकां मालगड्यान घान दिल्लो गूण तो देवान अनुग्रहान. खंय 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 दुखून आमी गोंयांत दुखून चमकली, एक गांवांत चमकली अशी वच्चे न्ही. आमगेले जवळ एक देवस्थान निर्माण केलें, नाजाल्यार आनी एक मंदीर केलें, नाजाल्यार आनी खंयसर एक केल्लें. आमी वाड्डोवन आमगेले राबू न्ही म्हळ्यार न्ही आचार सगळं वृद्धी करून हाडली. आमगेले पज्य पर्व की नाजाल्यार सुतांबून की नाजाल्यार तें एक आचरण करचें तशी दैवीक जावन आमी बर जेल्ल्या ती आमगेले मलकड्यान आमकां दाखोवन दिलेलो मार्ग खंयच्यो दैवीक संपत्तू धार्मीक संपत्तू तो व्हरून हाडची तशें जे आमकां. त्या खातीर देवळ की मठ मंदीर की इत्यादी सर्वय करून दिले ना मालगड्यांनी. आमी खंय वता ती आमकां एक मेळका. हें व्हड एक सौभाग्य म्हूण सांगुयात. आमगेले खंयचेय गांवां वचा एक जर एक 10 घर आसा जाल्यार एक भजनां मंडली खंडीत आसा. दुसरे समाज आसता की ना की आमकां कळना. एक आसता एक न्हय चड आसता. विंगड मागीर उलोवया. आसता ते देवान आमकां दिल्ल्यान एक सौभाग्य. खंय आसो आमगेले स्वामी शिरवेक दिल्ली चमकलेले आमगेले एक 10 जाण आसा. खंय की एक हॉल आनी तूं स्वाम्याक वेवस्था करची. आतां हांगा केल्या न्हू तशीच खंय की एक वेवस्था करची. ते वेळेर तांणी स्वाम्याक विनंती केली, स्वामी हें आमगेले देशाचे राजधानी हांगा आमकां एक मंदीर जमचें तशें जमका स्वामी. आमकां स्वाम्यान अनुग्रह करका. हें आमगेन व्हड एक बल. आतां हांगा तावळता सांगिना आमगेले समाज हांगा येयली तेन्ना आमगेले रक्तांत आसूचें आमगेले ब्लड म्हूण आसा हांगा येयली. कसलेय आसो खंयी काडा शिमो काडा ते कसलेय ना. थंय खंय की आतां सांगीन ना खंय की कॅन्टिनांत करता न्ही म्हूण शिवो काम भजन सुरू केलें न्ही. तें आमी ओट्टू जमचें कशी म्हळ्यार अशी न्हय अशी पंजाबी कुल्लोंची न्हय. आमी एक भजन की नाजाल्यार नाम संकीर्तन की तशी आमी ओट्टू जमचें. मालगड तशी ओट्टू जाल्यार ती थंय तशीच कोणाक हॉटेल आसा ताजे गाय हें न्ही ना. मागीर थंय भजन करया. मागीर स्वामी आपोवन आलो. स्वाम्यान निमगीन अरे तुमकां एक सब नाका आमगेलो ओट्टू मेळोवंक. स्वाम्यान आशिर्वाद केलो तांकां सबाय जाली. खंयी पळया आमी ओट्टू मेळचे प्रितीन चलचे. हांगा आयली आतां सांगीन व्हड आमगेले मालगड्यान दुड्डू न्ही ना जाल्यार देवाचेर एक उत्तम विश्वास. आतां आमी गोंयांत दुखून येयली ती सर्वस्व सोडून येयली आनी ती आयले नासच्या पुरोय मागीर व्यापार केला ती असो येयली जाल्यार आमी देव आमकां सोडून घाला. एक देवळ निर्माण केलें थंय ताचे सुत्तमुत्त बोर आमची गेली. इत्या देव
आमगेलचे दूध कसं नाही ना एक जाल्यार आत्मविश्वास आमगेल एक व्हड विश्वास की देव आमकां फाटीमागशें आसता कितें आमी करता ती दैवीक आमगेलें जीवन आसूचें देवाल खातीर देव आमकां सोडून घालना तो एक विश्वासान आमी सर्वे केलें आज बलिश्ट जालें सरकारान कानून हाडलें ट्रायल रेवल्युशन एक्ट म्हूण केरला आसो कर्नाटका आसो खंयचे एक दवळ आमगेन राबून वचचें न्ही तुमकां गोत नासच्या बरोबर दुसऱ्या समाजाच्या आमगेली सांगितलें आसा आमगेले दवळच्यो लासू जायना आमी सोडून घालनी आमगेले हट सोडून घालना ती देवाचेर उत्तम विश्वास त्या विश्वासाक देवान आमकां सोडून घाली खंडीत वय ताका स्वाम्यान आदेश आसच्या बरो गृह आसच्या बरो खंयचे आसच्या बरो देवान करचें सर्वे तशी आमगेलें समाज बलिश्ट जालें